हांव फिट विथ प्रियांशी ह्या नांवान चलयता. सो म्हाज्या इंस्टाचेर आनी फेसबुकार तुमी पळोवपाक शकता. लायव्ह आसतले आमी आतां सो एक 15 मिनटान स्टार्ट जातले. हो इव्हेंट एक ऑर्गनायज केला फक्त जास्तशे बायलांक खातीर, कित्याक ही बायलां जी फिटनेसाक लागून म्हजे कडेन येता ती ओपन अप जायना. सो तांच्या मायंडान सदांच आसता घरांतलें करपाक किंवा भुरग्यांचे आनी फॅमिलीक लागून झडत आसतात, पण स्वताचे केन्ना होप आनी स्वताचे केन्ना आपलें अस्तित्व सदांच लिपयतात. सो ती जेन्ना म्हजे कडेन फिटनेसाक येवपाक लागली तेन्ना म्हाकाय अशें दिसलें की तांकां लागून कितें तरी एक्सपोजर दवरलो. ल्हानपणांत जें तेंच्यांनी केल्लें, भुरगेपणांत स्कुलान जे तेंच्यांनी डान्स केल्लो एन्युअल डे, तशें भुरग्यांचे आतां ते गॅदरींग करतात, तशें म्हाकाय दिसलें की त्या बायलांनी नाचचें, फुडें येवन स्टेजीर आपलो टॅलंट दाखयचो. ताका लागून हांवें हो आयज इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा. तातूंत एक झुंबा केला, कित्याक हांव एक झुंबा इंस्ट्रक्टर. सो ताका लागून तांकां झुंबा क्लास दवरला. तो आपलो टॅलंट सदांच असो फुडें दवरचो म्हणून हर एक एक्टिविटी हांव तांकां लागून ऑर्गनायज करता. म्हजो हर एक एवरी मंथ म्हाका तांकां लागून कितें करचें दिसता. सो ताका लागून आयज एक व्हडलो इव्हेंट हांवें केल्लो आसा. तो आनी एक 15 मिनटान आमचो तो स्टार्ट जातलो. सो तातूंत मोस्टली म्हजे कडेन जी 200 लोक भुरगीं बायलां येतात, तातूंतली 50-60 बायलांनी आयज पार्टिसिपेट जाल्लीं आसा. सो हांव इतलेंच सांगपाक शकता की सदांच फीट रावा बरोबर आपलें मायंड जें आसा तें डेवलप करात, भायर सरात आनी एक्सपोजर दाखयात, आपलो टॅलंट दाखयात, भितरले भितर फुटनाका. कित्याक म्हजे कडेन जे गेस्ट आयिल्ले आसा ते स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अक्षदा आमोणकर आनी डॉक्टर रिद्धी आयिल्ले आसा. जे डॉक्टर अक्षदा आमोणकर आसा ते सायकेट्रिस्ट आनी डॉक्टर रिद्धी ते फिजिओथेरपिस्ट आयिल्ले आसा. आनी एक कोरियोग्राफर जे डान्स इंडिया डान्सान आसले मराठी, ताकाय इन्वायट केल्ले आसा. दे आर स्पेशल गेस्ट एंड जिमनॅस्टीक कोच ऑल्सो. सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. म्हजे फिटनेस सेंटरान केन्नाय येवपाक शकता. म्हजे कडेन 5 म्हजी सेंटरां चलतात, पणजेन, करंजले, डॉन बॉस्कोन. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या बायलांक की फीट रावात, हेल्दी रावात, सदांच हांसत रावात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.